Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जलस्रोत मंत्रालयाच्या आदेशाप्रमाणे रुरकीतले नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीच्या सायंटिस्टांनी मादेच्या उदकाची पावसाळ्यात, शिंयाळ्यात आणि गिमात अशी 3 वेळा सॅलिनिटी टेस्ट केली. 28 मायाक गिमातली टेस्ट जाली. मायात अकस्मात पडिल्ल्या मोठ्या पावसाचो परिणाम टेस्ट रिपोर्टाचेर जावंये. पर्यावरण जाणकार म्हणटात तितलो परिणाम जावचो ना. 1-2 सुवातींचेर मातसो फरक दिसतलो. सॅलिनिटी टेस्ट जी आता म्हादेची जाल्या पळय सिरीज सॅलिनिटी वॉटर टेस्ट ती लास्टाची न्ही आता तेंची. हय आता लास्टाची, कारण ही जी टेस्ट आसा ती पावस येवच्या पयलींची आसा. त्या पयलीं तेंच्यांनी सप्टेंबरान केल्ली पावसाच्या दिसांनी, आणि दुसरी टेस्ट आसा ती फेब्रुवारी म्हयन्यान केल्लेली. आणि तेका लागून गिमाच्या दिसांनी ती करप म्हत्वाची आसली, आणि तेका लागून मान्सूनचो पावस सक्रिय जावच्या पयलीं तेंच्यांनी ही टेस्ट जी आसा ती केल्ली आसा. पूण आता पळोवंक गेल्यार आतांच्या टेस्टीच्या टायमार पावस लागलो न्ही, सो रिपोर्टाचेर कितें जावपाचो परिणाम? त्याचो काही प्रमाणात ती कमी मेळपाक शकता काही जे लोकेशन आसा थंय. पूण बाकीच्या कडेन तितलं मोठ्या प्रमाणात पाणी जे आसा न्हू, गोडे उदक आसा ते मेळप तितकेशे मोठ्या प्रमाणात ना. फक्त मुख्य म्हादईचे जे उदक येता ते मोठ्या प्रमाणात येता. ते कर्नाटकांतल्यान ती न्हंय येता आणि मागीर कडवळ गांवांत गोंयान प्रवेश करता. आणि मागीर फुडें ती गांजे हांगासर तिचेर एक बांद बांदलेलो आसा, आणि त्याचे उदक जे आसा ते पिवपा खातीर वापरतात. तर थंयसर ती सॅलिनिटी टेस्ट केल्ली आसा. तिचे जे एकंदर रिझल्ट आसा न्हू, त्या रिझल्टा संदर्भान म्हणजे जी सॅलिनिटी आसा ती कांय प्रमाणात कमी मेळपाची शक्यता आसा त्या भागात. त्या भागात हय हय हय. बाकी कडेन तिचे व्हडलेशे म्हणजे कमी अशी मेळची ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. हय, एकंदर कितें आसा की हो जो सॅलिनिटीचो अहवाल आसा हो जून म्हयन्यान येवपाचो आसा, आणि त्या जर हेतून सारकी सॅलिनिटीची वस्तुस्थिती जर त्या अहवालान व्यक्त जाली जाल्यार तिचो उपयोग जो आसा तो गोवा सरकाराक आमची जी विशेष याचिका आसा सर्वोच्च न्यायालया समोर सुनावणी घेवपाची आसा, तर त्या दृष्टिकोनातून ती उपयोगाक पडटली. कारण गोवा हे अस्तम घाट आणि अस्तम किनारपट्टी वयले राज्य आसा, आणि हांगासर गोड्या उदकाच्यो ज्यो न्हंयो आसा त्यो अस्तम घाटांतल्यान येता, आणि ते मोठ्या प्रमाणात गोडे उदक आसा ते खाऱ्या उदका कडेन एकठांय जाता, मिलन जाता, आणि एकंदर ती सॅलिनिटी जी आसा ती नियंत्रीत उरपाक जाय. त्या सॅलिनिटीचो दुश्परिणाम जो आसा तो एकंदर वन्यजीव, पर्यावरण आणि पर्यावरणीय परिसंस्था हाचेर गंभीर दुश्परिणाम जावंक शकता. तेका लागून सॅलिनिटी महत्वाचो मुद्दो आसा, आणि तो जर आमच्या सिनियर कावन्सिलान जर सर्वोच्च न्यायालया समोर व्यवस्थितपणान मांडलो जाल्यार म्हाका दिसता की अहवाल जो आसा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी रुरकी हांगासली उत्तराखंडातली, त्यांचो अहवाल जो आसा तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण हे शास्त्रज्ञ आसा, आणि त्यांच्या वांगडा नितेश पतीदार म्हणून जे आसा, हे दोगूय जाण तो तयार करून केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाक सादर करताले. आणि केन्ना मेरेन सर तो येवपाचो अहवाल? हो अहवाल जून म्हयन्यान म्हाका दिसता तो सादर जातलो. म्हणजे लास्ट वीक का फर्स्ट वीकाक असं म्हयन्याच्या? ह्याच म्हणजे फर्स्ट किंवा लास्ट वीकान तो जावंक शकता, पण बेगोबेग ते आपलो अहवाल दिताले, कित्याक ह्या अहवाल तांकां जो आसा तो अहवाल दिवपा खातीर हाच्या पयलीं मुदत दिल्ली. ती मुदत सोंपल्या उपरांत परत एक्सटेन्शन मागले. परते एक्सटेन्शन मेळपाची शक्यता कमी आसा. ओके ओके. सो जून मेरेन अहवाल अपेक्षीत आसा म्हणटा? हय हय अपेक्षीत आसा. आणि परत एकदा टेस्ट करपाची गरज ना न्ही, कित्याक हे पावसा खातीर? ना 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 तशी काय गरज भासची ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक आता मान्सून सक्रिय जाल्या उपरांत मागीर ते जे एकंदर रिझल्ट आसा ते रिझल्ट वेगळे मेळपाची शक्यता आसा. रुरकी सायंटिस्टांची टीम सॅलिनिटी टेस्टीचो रिपोर्ट जलस्रोत मंत्रालयाक जुनांत दिवपाची आसा. कर्नाटकान मादेचें उदक वेल्ल्यान घाटाच्या पायथ्याक आशिल्ल्या मादयंत अरबी दर्याचे उदकाची खारसाण कितली भरसता ताचो अभ्यास चल्ला. गोंयची शेतां भाटांत जलचर आनी साव्या उदका स्रोतांचेर कितलो परिणाम जाता तें हाचे वयल्यान कळटलें. कर्नाटका आड गोंयचे केशींत ह्या रिपोर्टाक बरेंच वजन आसा.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.